मोगळा जेजू आमच्या काळजांनी तूं आसाय म्हणटूच आमकां कितली शांती समाधान घोटाय तुजी सून आमकां मेळटा पूण आमी ती अणभवयना आमी उत्सांबळूच आसा ह्या संवसारांतल्यो दास्ती खोंती नाका जाल्ली चिंतना बेश्ट्योच राटवळी ज्यो आसात त्यो आमच्या मनांत काळजांत येवन तुजें आसप आमचें सगळें आसा तें आमी अणभवयना दारूण जालेली आसा आमची काळजां जेजू सगलें भितर आहा तितलें आमी आतां भायर काडटा आमच्या सुस्कारांतल्यान तुज्या नांवान तें सगलें भायर काडून तुजें तें दवरून कित्याक तुवें आमकां सुटका दिलेली आसाय पूण ती आमी आपणावंक जाय आनी हे परी आमी आपणायत हांव आमच्या पास्कांचें बोगसणें तुवें घडून हाडलेलें आसाय केदें व्हडलें देणें हें आमकां तूं पातो कोच आदींच बक्षिताय हें तुजें उतर आमकां समजोवंक शकना कित्याक आमकां भितरल्यान हे आडे आसात पातकांचे ते सगळे उक्ते करून तूं जो दारोवंटो आसाय आमच्या जिविताचो तूं वाट जावन आसाय आमच्या चलपाची हे सगळें आमचें सगळें घडोवन येवं आनी आतां तुका आमी दोळे धांपून साश्टांगी पडून सगळें आमचें जिवीत कूड मन आनी आत्मान तातूंत आसा तितलेंय तुका समर्पीत हांव घे दोनिया म्हजी सत्या म्हजी खुशी म्हजें गिन्यान म्हजें काळीज सगलें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां तुकाच तें हांव दितां कित्याक तें सगलें तुजें तुजे खुशे पोरमणे ताचो वापर कर म्हाका फकत तुजो मोग तुजी कृपा इतलेंच म्हाका पुरो आमेन आतां आमचे दोळे उक्ते करून जेजूचेर तेथी रावया तशींच आमी रावया कित्याक ताची किरणां आमच्या दोळ्यांनी शिरून आमकां तो भितरल्यान नितळकाय निर्मळकाय ताच्या पवित्रपणान घडोवन हाडटलो आमचे सैम ताचे सैमंत आसा तो ताचे सारकी आमी जावंकूच जाय हाका लागून हे सगळें समोर पडलेलें आसा तें आमचें जिवीत अदीक घडोवन येवच्याक सायबीण मांय कडेन मागया आनी जेजून आमकां देवाचो अणभव दिलेलो आसा आनी देवाक लागून ताणें जशे भशेन आमकां घडोवन हाडलेलीं आसा तें उच्चारून अदीक खोलायेन आमचें जिवीत सारूंक आमकां कृपा आनी घोटाय मागया सतमानता आमच्या सोम्या तो पवित्र आग्वाद बरी तांसन मोलो पोस ताणे कोसले ताका कोसा सोडलो तो मेलो आनी ताका निगीत मेलो तो मेल्या मध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्यातलो जिवंत जालो स्वर्गात सोडलो सोर पुर्विदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय तांची आनी मेल्यांची बुरसरी करूंक येतलो सतमाता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभे
भक्तांचो एकतार, पातकांचे भक्षणे, कुडीचे जेवणपण, सगळ्यांचे जिवीत. आमेन. बाबार्थ बोरवांचो प्रिती मोग बापान दिलेले हे गुण आमकां जेजूच्या सांगातान, जेजूच्या एकवटान, जेजूचे बरोबर ते खोलायेन जिवोवच्याक सायबण मायन बागेवन फ्रांसिशरान, बागेवन तिनासान, बागेवन जुजेवाजान ह्या सगळ्या कोरियाच्या मार्तिरींनी आपले जिवीत जेजू सोबे हे परी सारले. ताचे विनोतीन आनी मदस्तीन आमी अदीक खोलायेन जिवोवच्याक आनी न्हयच आमी पूण सगळे आमचे भाव भयणां पासून आमी संवसारांत आसात, आमची पडलेलीं आसात, त्या सगळ्यां पासून आमी मागया तांकांय ही कृपा मेळच्याक, देवान तांकां भितरल्यान ओडून घेवच्याक, ताचें परिवर्तन जावच्याक आनी सर्गीचें राज तांच्या काळजांनी आसा म्हणटच तें सगळ्या सोबें तें अदीक परगडच्याक ही कृपा आमी तांचे पासून मागया. आमचे बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसवटो आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वस्पोर्च ठाय आसा ओस्त्रे मदें सदैव आनी सदैवचो पूज जेजू. देवाची माये बापया खातीर नबी कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वस्पोर्च ठाय आसा ओस्त्रे मदें सदैव आनी सदैवचो पूज जेजू. देवाची माये बापया खातीर नबी कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वस्पोर्च ठाय आसा ओस्त्रे मदें सदैव सदैवचो पूज जेजू. देवाची माये बापया खातीर नबी कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदांकाल. आमेन. 5 संतोसाचे मिस्तेर. पयलो संतोसाचो मिस्तेर आंकवार मारयेक गाब्रियल दुता वरवीं जेजू जल्माचो आसा म्हूण कळीत जाता. लूक 1:28. ती आसली थंय वचून देवदूतान म्हणलें, नमान तुका देवाचे चोडू पुरबायचे सर्वेस्पोर्च जावे आसा. आमचे बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसवटो आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणेन पडून दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. नमन मरिये कृपेन बोललेले सर्वेस्पर तुजे थंय आसा अशे मध्ये तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूज जेजू. भगेली मरे देवाची माये बापया खातीर नबी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन बोललेले सर्वेस्पर तुजे थंय आसा अशे मध्ये तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूज जेजू. भगेली मरे देवाची माये बापया खातीर नबी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमन मरिये कृपेन बोललेले सर्वेस्पर तुजे थंय आसा अशे मध्ये तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूज जेजू. भगेली मरे देवाची माये बापया खातीर नबी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन बोललेले सर्वेस्पर तुजे थंय आसा अशे मध्ये तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूज जेजू. भगेली मरे देवाची माये बापया खातीर नबी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन बोललेले सर्वेस्पर तुजे थंय आसा अशे मध्ये तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूज जेजू. भगेली मरे देवाची माये बापया खातीर नबी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन बोललेले सर्वेस्पर तुजे थंय आसा अशे मध्ये तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूज जेजू. भगेली मरे देवाची माये बापया खातीर नबी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन बोललेले सर्वेस्पर तुजे थंय आसा अशे मध्ये तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूज जेजू. भगेली मरे देवाची माये बापया खातीर नबी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन बोललेले सर्वेस्पर तुजे थंय आसा अशे मध्ये तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूज जेजू. भगेली मरे देवाची माये बापया खातीर नबी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन बोललेले सर्वेस्पर तुजे थंय आसा अशे मध्ये तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूज जेजू. भगेली मरे देवाची माये बापया खातीर नबी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन.
नमान मारिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुझे थाय आसा ऑस्ट्रेमध्ये तू सदव आणि सदव तुझो पूत जेजू भगवती मरिये देवाचे माये आपापल्या हाते नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या आदी आता आणि सदा सदांकाल आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू मुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां एकोड्यांतल्या उशांतली वर्सांक स्वर्गारोर भोव करून चड गरज आसलेल्यांक. दुसरो संतोषाचो मिस्तेर मारिया एलिझाबेथीक मेळूंक वता आनी तिची सेवा करता. लूक 1:41-42. एलिझाबेथीन मारियेचें नोमान आयकुना फुडें जे कुस्यांत आसल्या बाळकान उडी मारली आनी एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान बोल्ली आनी व्हडल्या ताळ्यान उद्गारून तिणें म्हणलें, वस्तुरे मदें सुभागी तूं आनी सुभागी तुजे कुशीचें फळ. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्रायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणेन फुडें दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मुरये कृपेन तूं बोलले सर्वेस्पर तुजें थंय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेजू. भगवती मरिये देवाचे माये आपापल्या हाते नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरये कृपेन तूं बोलले सर्वेस्पर तुजें थंय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेजू. भगवती मरिये देवाचे माये आपापल्या हाते नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरये कृपेन तूं बोलले सर्वेस्पर तुजें थंय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेजू. भगवती मरिये देवाचे माये आपापल्या हाते नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरये कृपेन तूं बोलले सर्वेस्पर तुजें थंय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेजू. भगवती मरिये देवाचे माये आपापल्या हाते नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरये कृपेन तूं बोलले सर्वेस्पर तुजें थंय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेजू. भगवती मरिये देवाचे माये आपापल्या हाते नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरये कृपेन तूं बोलले सर्वेस्पर तुजें थंय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेजू. भगवती मरिये देवाचे माये आपापल्या हाते नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरये कृपेन तूं बोलले सर्वेस्पर तुजें थंय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेजू. भगवती मरिये देवाचे माये आपापल्या हाते नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरये कृपेन तूं बोलले सर्वेस्पर तुजें थंय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेजू. भगवती मरिये देवाचे माये आपापल्या हाते नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरये कृपेन तूं बोलले सर्वेस्पर तुजें थंय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेजू. भगवती मरिये देवाचे माये आपापल्या हाते नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरये कृपेन तूं बोलले सर्वेस्पर तुजें थंय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेजू. भगवती मरिये देवाचे माये आपापल्या हाते नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. खानी पुता खानी पवित्र आत्म्या आदी आता आणि सदा सदांकाल आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू मुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां एकोड्यांतल्या उशांतली वर्सांक स्वर्गारोर भोव करून चड गरज आसलेल्यांक. तिसरो संतोषाचो मिस्तेर बेल्या नोकरांत दुर्बळपणान जेजू जल्मता. लूक 2:7. आनी तिणेन आपल्या मालकडे पुताक जल्म दिलो आनी तांकां खाणावळीच स्वात नासली देखून तिणें ताका फाळ्यांनी गुटलावन खावणेंत दवरलो. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्रायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणेन फुडें दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार.
नमान मरे कृपेन बोललेले सुरस्पोत तुझ्या ताई हा ओष्ट्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूज जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माये आपल्या हाती नती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोललेले सुरस्पोत तुझ्या ताई हा ओष्ट्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूज जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माये आपल्या हाती विनंती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोललेले सुरस्पोत तुझ्या ताई हा ओष्ट्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूज जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माये आपल्या हाती विनंती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोललेले सुरस्पोत तुझ्या ताई हा ओष्ट्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूज जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माये आपल्या हाती विनंती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोललेले सुरस्पोत तुझ्या ताई हा ओष्ट्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूज जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माये आपल्या हाती विनंती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोललेले सुरस्पोत तुझ्या ताई हा ओष्ट्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूज जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माये आपल्या हाती विनंती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोललेले सुरस्पोत तुझ्या ताई हा ओष्ट्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूज जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माये आपल्या हाती विनंती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोललेले सुरस्पोत तुझ्या ताई हा ओष्ट्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूज जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माये आपल्या हाती विनंती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोललेले सुरस्पोत तुझ्या ताई हा ओष्ट्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूज जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माये आपल्या हाती विनंती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोललेले सुरस्पोत तुझ्या ताई हा ओष्ट्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूज जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माये आपल्या हाती विनंती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बाप्पा कान पुत्रा कान पवित्र आत्म्या आदि आता आणि सदा सदाकाल आमेन. ओ माझ्या मोगाच्या जेजू भोगो संका विपातका निवार आमका एकोणीसला उजाटले त्या स्वर्गावर भोग करून स्वर्गावर असलेल्या चवथो संतोसाचो मिस्तेर जेजूक देव मंदिरांत भेटयतात. ल्यूक 2:22 मोइजेसाचे सुमूर्ती प्रमाणे तांचे शुद्धी करपाचे दीस भरले तेन्ना योद्न समोर पंग बाळका जेजूक जेरुजल्याक व्हेलो. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी कशी जशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो इग्रायस आयज आमकां दी आणि आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणें पडून येवं नाकाय म्हूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन बोलिल्ली सर्वेस्पोर तुजे टायसा वस्त्र्या मोदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माये आपल्या हाती विनंती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलिल्ली सर्वेस्पोर तुजे टायसा वस्त्र्या मोदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माये आपल्या हाती विनंती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलिल्ली सर्वेस्पोर तुजे टायसा वस्त्र्या मोदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूज जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माये आपल्या हाती विनंती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलिल्ली सर्वेस्पोर तुजे टायसा वस्त्र्या मोदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूज जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माये आपल्या हाती विनंती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलिल्ली सर्वेस्पोर तुजे टायसा वस्त्र्या मोदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूज जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माये आपल्या हाती विनंती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलिल्ली सर्वेस्पोर तुजे टायसा वस्त्र्या मोदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूज जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माये आपल्या हाती विनंती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन.
नमान मरिये कृपेन बोलेले सर्वे स्पोर तुझे टायसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूज्य सो बघेते मरे देवाचे माये आपापल्या हाती नती कोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार मेन नमान मरिये कृपेन बोलेले सर्वे स्पोर तुझे टायसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूज्य सो बघेते मरे देवाचे माये आपापल्या हाती नती कोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार मेन नमान मरिये कृपेन बोलेले सर्वे स्पोर तुझे टायसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूज्य सो बघेते मरे देवाचे माये आपापल्या हाती नती कोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार मेन नमान मरिये कृपेन बोलेले सर्वे स्पोर तुझे टायसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूज्य सो बघेते मरे देवाचे माये आपापल्या हाती नती कोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार मेन महिमा बापा कनी पुत्र कनी पवित्र आत्म्या आदि आता आणि सदा सदाकाल आमेन ओ माझ्या मोगाच्या जेजू मुगो सांका आमची पाटका निवार आमकां एकवटल्या उज्यांतली सगळ्या आत्म्यांक स्वर्गारोर बो करून चड गरज आसलेल्या पांचवो संतोषाचो मिस्तेर जेजू देव मंदिरांत रावता भुरगो जेजू देव मंदिरांत रावता ल्यूक 2:40-6 आनी 3 दिसां उपरांत तो तांकां देव मंदिरांत मेळ्ळो शास्त्र्यां मदीं बसून तो तांचें आयकतालो आनी तांकां विचार करीत आसलो आमचे बाबा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावन तुझे राज आमकां येवन तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावन आमचो दिसपटो इग्राय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्याक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां आनीक पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मरे कृपे बोलले सर्वे स्पोर तुजे ताय आसा वस्त्रामध्ये तू सोदव आणि सोदव तुझा पोट जेजू बघेते मरे देवाचे माये आपापल्या हाती नती कोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपे बोलले सर्वे स्पोर तुजे ताय आसा वस्त्रामध्ये तू सोदव आणि सोदव तुझा पोट जेजू बघेते मरे देवाचे माये आपापल्या हाती नती कोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपे बोलले सर्वे स्पोर तुजे ताय आसा वस्त्रामध्ये तू सोदव आणि सोदव तुझा पोट जेजू बघेते मरे देवाचे माये आपापल्या हाती नती कोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपे बोलले सर्वे स्पोर तुजे ताय आसा वस्त्रामध्ये तू सोदव आणि सोदव तुझा पोट जेजू बघेते मरे देवाचे माये आपापल्या हाती नती कोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपे बोलले सर्वे स्पोर तुजे ताय आसा वस्त्रामध्ये तू सोदव आणि सोदव तुझा पोट जेजू बघेते मरे देवाचे माये आपापल्या हाती नती कोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपे बोलले सर्वे स्पोर तुजे ताय आसा वस्त्रामध्ये तू सोदव आणि सोदव तुझा पोट जेजू बघेते मरे देवाचे माये आपापल्या हाती नती कोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपे बोलले सर्वे स्पोर तुजे ताय आसा वस्त्रामध्ये तू सोदव आणि सोदव तुझा पोट जेजू बघेते मरे देवाचे माये आपापल्या हाती नती कोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपे बोलले सर्वे स्पोर तुजे ताय आसा वस्त्रामध्ये तू सोदव आणि सोदव तुझा पोट जेजू बघेते मरे देवाचे माये आपापल्या हाती नती कोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपे बोलले सर्वे स्पोर तुजे ताय आसा वस्त्रामध्ये तू सोदव आणि सोदव तुझा पोट जेजू बघेते मरे देवाचे माये आपापल्या हाती नती कोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपे बोलले सर्वे स्पोर तुजे ताय आसा वस्त्रामध्ये तू सोदव आणि सोदव तुझा पोट जेजू बघेते मरे देवाचे माये आपापल्या हाती नती कोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या आदि आता आणि सदा सदाकाल आमेन ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू मुगो सामका आमची पातका निवार आमकां एकवटल्या उज्यांतली स्वर्गारोर बो करून चड गरज आसलेल्या पान 182 आर 15 पयलो कडवो घेवया आमी जेजू
मोगाच्या आत्या आमची काळजाला संधी तुझ्या मोगाच्या उज्यान जेजू मोगाच्या आत्या आमची लासोनी काळजां तुझ्या मोगाच्या उज्या जय सोलता तुया मी प्रीती मोपो जय मान करता तुया मी माफी करू जय राग देव सोलता तुया मी प्रीती मोपो जय मान करता तुया मी माफी करू. 5 उजवाडाचे मिस्तेर. पयलो उजवाडाचो मिस्तेर जॉर्दान नदीन जेजूचें स्नान. माथ्यो 3:16-17. जेजू स्नान घेवन उदकांत भायर येवन सरना फुडें अवचितूच सोग गुगळ्ळो आनी देवाचो आत्मो आपणाचेर पारवो कसो देवन येता तो ताणें देखलो आनी अकस्मात स्वर्गावेलो एक ताळो असो गाजलो. ओ म्हजे अपूर बायेचो पूत, ताचेर आसा म्हजें दादोसपण. आमच्या बाबा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पापां बक्षोस आनी आमकां ताळ्यान पडूंक दिनाकाय पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. नोमान मरे तूं कृपेन बोल्लेले सरेस्पो तुज्या तांय आसा. वस्तुऱ्यां भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भगेंती मरी देवाची माये आमच्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे तूं कृपेन बोल्लेले सरेस्पो तुज्या तांय आसा. वस्तुऱ्यां भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भगवान मरी देवाची माये आमच्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे तूं कृपेन बोल्लेले सरेस्पो तुज्या तांय आसा. वस्तुऱ्यां भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. देवाची माये आमच्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे तूं कृपेन बोल्लेले सरेस्पो तुज्या तांय आसा. वस्तुऱ्यां भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. देवाची माये आमच्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे तूं कृपेन बोल्लेले सरेस्पो तुज्या तांय आसा. वस्तुऱ्यां भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. देवाची माये आमच्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे तूं कृपेन बोल्लेले सरेस्पो तुज्या तांय आसा. वस्तुऱ्यां भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. देवाची माये आमच्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे तूं कृपेन बोल्लेले सरेस्पो तुज्या तांय आसा. वस्तुऱ्यां भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. देवाची माये आमच्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे तूं कृपेन बोल्लेले सरेस्पो तुज्या तांय आसा. वस्तुऱ्यां भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. देवाची माये आमच्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे तूं कृपेन बोल्लेले सरेस्पो तुज्या तांय आसा. वस्तुऱ्यां भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. देवाची माये आमच्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे तूं कृपेन बोल्लेले सरेस्पो तुज्या तांय आसा. वस्तुऱ्यां भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. देवाची माये आमच्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नूत बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू उगोस आमकां आमची पातकां
निवार आमकां कोंडल्या उज्यांतली वोमी सरकारावर भोव करून चड गरज आसलेल्या. दुसरो उजवाडाचो मिस्तेर काना गांवांत लग्न वस्त्यान जेजूची परकोटणी जुवांव 2, 4 ते 6 आनी जेजून तिका म्हणलें अस्तुरे तुका आनी म्हाका कित्याक पडलां म्हजो वेळ आजून पावंक ना. ताच्या आवयन साकरांक म्हणलें तो सांगीत तितलें तुमी करात. थंय जुदांचे शुद्धी करपाचे रिती प्रमाणे फातरांची 6 दोणां आसली. दरेकान 4 ते 6 कळचे जाताले. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवंक, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक मोक्षिता. तुजी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणें पडून दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बलयले सर्वेस्पर तुज्या ताय आसा. अस्त्र्यामध्ये तूं सोदव आनी सोदय तुजो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आपापल्या हातेन नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलयले सर्वेस्पर तुज्या ताय आसा. अस्त्र्यामध्ये तूं सोदव आनी सोदय तुजो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आपापल्या हातेन नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलयले सर्वेस्पर तुज्या ताय आसा. अस्त्र्यामध्ये तूं सोदव आनी सोदय तुजो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आपापल्या हातेन नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलयले सर्वेस्पर तुज्या ताय आसा. अस्त्र्यामध्ये तूं सोदव आनी सोदय तुजो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आपापल्या हातेन नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलयले सर्वेस्पर तुज्या ताय आसा. अस्त्र्यामध्ये तूं सोदव आनी सोदय तुजो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आपापल्या हातेन नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलयले सर्वेस्पर तुज्या ताय आसा. अस्त्र्यामध्ये तूं सोदव आनी सोदय तुजो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आपापल्या हातेन नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलयले सर्वेस्पर तुज्या ताय आसा. अस्त्र्यामध्ये तूं सोदव आनी सोदय तुजो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आपापल्या हातेन नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलयले सर्वेस्पर तुज्या ताय आसा. अस्त्र्यामध्ये तूं सोदव आनी सोदय तुजो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आपापल्या हातेन नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलयले सर्वेस्पर तुज्या ताय आसा. अस्त्र्यामध्ये तूं सोदव आनी सोदय तुजो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आपापल्या हातेन नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलयले सर्वेस्पर तुज्या ताय आसा. अस्त्र्यामध्ये तूं सोदव आनी सोदय तुजो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आपापल्या हातेन नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदांच सदांकाळ आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू भोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोंडल्या उज्यांतली ओ सरकारावर भोव करून चड गरज आसलेल्या. तिसरो उजवाडाचो मिस्तेर देवाच्या राज्याची परकोटणी मार्कू 1:14 ते 15 जुवांवाक धरून कैदी केल्या उपरांत जेजू गालिलियाक गेलो. थंय तो देवाचें शुभ वर्तमान अशें परकोटूंक लागलो. नेमलेलो काळ भरलो आनी देवाचें राज येवचें जालें. जिवीत बदलात आनी शुभ वर्तमान मानून घेयात. आमच्या बापा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक मोक्षिता. तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणें पडून दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बलयले सर्वेस्पर तुजें ताय आसा. अस्त्र्यामध्ये तूं सोदव आनी सोदय तुजो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आपापल्या हातेन नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलयले सर्वेस्पर तुजें ताय आसा. अस्त्र्यामध्ये तूं सोदव आनी सोदय तुजो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आपापल्या हातेन नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलयले सर्वेस्पर तुजें ताय आसा. अस्त्र्यामध्ये तूं सोदव आनी सोदय तुजो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आपापल्या हातेन नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन.
नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वे स्पोर तुझे ताय आसा वस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदोई तुझो पूज जेसू भगिनी मरिये देवाचे माये आपापल्या हाती विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वे स्पोर तुझे ताय आसा वस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदोई तुझो पूज जेसू भगिनी मरिये देवाचे माये आपापल्या हाती विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वे स्पोर तुझे ताय आसा वस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदोई तुझो पूज जेसू भगिनी मरिये देवाचे माये आपापल्या हाती विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वे स्पोर तुझे ताय आसा वस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदोई तुझो पूज जेसू भगिनी मरिये देवाचे माये आपापल्या हाती विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वे स्पोर तुझे ताय आसा वस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदोई तुझो पूज जेसू भगिनी मरिये देवाचे माये आपापल्या हाती विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वे स्पोर तुझे ताय आसा वस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदोई तुझो पूज जेसू भगिनी मरिये देवाचे माये आपापल्या हाती विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वे स्पोर तुझे ताय आसा वस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदोई तुझो पूज जेसू भगिनी मरिये देवाचे माये आपापल्या हाती विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आता आणि सदा सदांकाल आमेन. ओ माझ्या मोगाच्या जेजू भुगोस आमकां आमची पातकां निवारण काय पडल्या उच्यांतली स्वर्गार भोव करून चड गरज असलेल्यांक. चवथो उसळाचो मिस्तेर जेजूचें रुपांतर ल्यूक 9:29 आनी मागणें कोत्ता आसतना ताचे मुखामळाचें रूप बदल्लें आनी ताची न्हेसोवन लोकलोकीत धवी फूल जाली. आमच्या बापा स्वर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें रायज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांक जाता तशी संवसारांक जावं. आमचो दिसपटो इंग्रायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणयेन पडून दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वे स्पोर तुझे ठाय आसा वस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज जेसू भगिनी मरिये देवाचे माये आपापल्या हाती विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वे स्पोर तुझे ठाय आसा वस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज जेसू भगिनी मरिये देवाचे माये आपापल्या हाती विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वे स्पोर तुझे ठाय आसा वस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज जेसू भगिनी मरिये देवाचे माये आपापल्या हाती विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वे स्पोर तुझे ठाय आसा वस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज जेसू भगिनी मरिये देवाचे माये आपापल्या हाती विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वे स्पोर तुझे ठाय आसा वस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज जेसू भगिनी मरिये देवाचे माये आपापल्या हाती विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वे स्पोर तुझे ठाय आसा वस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज जेसू भगिनी मरिये देवाचे माये आपापल्या हाती विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वे स्पोर तुझे ठाय आसा वस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज जेसू भगिनी मरिये देवाचे माये आपापल्या हाती विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वे स्पोर तुझे ठाय आसा वस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज जेसू भगिनी मरिये देवाचे माये आपापल्या हाती विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वे स्पोर तुझे ठाय आसा वस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज जेसू भगिनी मरिये देवाचे माये आपापल्या हाती विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वे स्पोर तुझे ठाय आसा वस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज जेसू भगिनी मरिये देवाचे माये
आपापल्या हाते नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आता आणि सदा सदांकाल आमेन. ओ माझ्या मोगाच्या जेसू उगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां एकडल्या उच्चांतली स्वर्गार भोव करून चड गरज असलेल्यांक. पांचवो उसवडाचो मिस्तेर मिसाच्या बलिदानाची स्थापने ल्यूक 22:19-20. जेसून उंडो घेतलो देवाक दिन वासून तो मोडलो तो तांकां दिलो आनी म्हणलें ही म्हजी कूड हांवें ती तुमचे पासत समोर पुंची आसा म्हजो उगडास काडून अशेंच तुमी करात. तेच परी जेवण जातच ताणें पात्र घेवन म्हणलें हें पात्र म्हज्या रोगतान नवो करार. हें म्हजें रगत तुमचे पासत हांवें वारोवचें आसा. आमच्या उपासगीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो इगराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मोगोस आनी आमकां ताणेन पडून दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरेक पेंड बलिले सुरेश पोचणे सावस्ट्रामध्ये सदो आणि सदोचा पोचेसू भगवंते बरे देवाचे माये बापापिया हाते नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरेक पेंड बलिले सुरेश पोचणे सावस्ट्रामध्ये सदो आणि सदोचा पोचेसू भगवंते बरे देवाचे माये बापापिया हाते नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरेक पेंड बलिले सुरेश पोचणे सावस्ट्रामध्ये सदो आणि सदोचा पोचेसू भगवंते बरे देवाचे माये बापापिया हाते नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरेक पेंड बलिले सुरेश पोचणे सावस्ट्रामध्ये सदो आणि सदोचा पोचेसू भगवंते बरे देवाचे माये बापापिया हाते नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरेक पेंड बलिले सुरेश पोचणे सावस्ट्रामध्ये सदो आणि सदोचा पोचेसू भगवंते बरे देवाचे माये बापापिया हाते नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरेक पेंड बलिले सुरेश पोचणे सावस्ट्रामध्ये सदो आणि सदोचा पोचेसू भगवंते बरे देवाचे माये बापापिया हाते नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरेक पेंड बलिले सुरेश पोचणे सावस्ट्रामध्ये सदो आणि सदोचा पोचेसू भगवंते बरे देवाचे माये बापापिया हाते नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरेक पेंड बलिले सुरेश पोचणे सावस्ट्रामध्ये सदो आणि सदोचा पोचेसू भगवंते बरे देवाचे माये बापापिया हाते नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरेक पेंड बलिले सुरेश पोचणे सावस्ट्रामध्ये सदो आणि सदोचा पोचेसू भगवंते बरे देवाचे माये बापापिया हाते नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरेक पेंड बलिले सुरेश पोचणे सावस्ट्रामध्ये सदो आणि सदोचा पोचेसू भगवंते बरे देवाचे माये बापापिया हाते नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आता आणि सदा सदाकाल आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू उगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां आयकुनांतल्या उच्चांतली स्वर्गार भोव करून चड गरज आसलेल्या. तिसरो आणि चौथो कडवो घेऊया. आर 15 जेसू मोगाच्या आमची प्रार्थना करता तुझ्या मोगाच्या जेसू मोगाच्या आमची लासणी करता तुझ्या मोगाच्या जोय सगळी पेटा तुया विश्रांती हाडो जोय सुखोन बसा
पयलो दुखीचो मिस्तेर गेत्सेमनी मोळ्यान जेजू मागणें करता. ल्यूक 22:40 ते 40:5. आनी सगळोच कळवळोन उदीक उत्सुकतायेन तो मागणें करीत आसलो. आनी दोनीर गळटल्या रोगताचे दाळ त्या वरी जालो ताचो घाम. आनी मागणें करतो शिश्या सुशी उठून ये जाल्यार ते खोंतीन न्हिदलोले ताका मेळ्ळे. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपटो गिरायक आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक मुशिता, तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तायण्यान पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमन मरे कृपेन बोलले सोरेस्पोर तुझे टाय आसा सुर्यामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पुजेस. भगवंती मरे देवाची माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनोदी कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सोरेस्पोर तुझे टाय आसा सुर्यामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पुजेस. भगवंती मरे देवाची माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनोदी कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सोरेस्पोर तुझे टाय आसा सुर्यामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पुजेस. भगवंती मरे देवाची माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनोदी कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सोरेस्पोर तुझे टाय आसा सुर्यामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पुजेस. भगवंती मरे देवाची माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनोदी कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सोरेस्पोर तुझे टाय आसा सुर्यामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पुजेस. भगवंती मरे देवाची माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनोदी कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सोरेस्पोर तुझे टाय आसा सुर्यामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पुजेस. भगवंती मरे देवाची माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनोदी कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सोरेस्पोर तुझे टाय आसा सुर्यामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पुजेस. भगवंती मरे देवाची माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनोदी कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सोरेस्पोर तुझे टाय आसा सुर्यामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पुजेस. भगवंती मरे देवाची माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनोदी कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सोरेस्पोर तुझे टाय आसा सुर्यामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पुजेस. भगवंती मरे देवाची माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनोदी कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सोरेस्पोर तुझे टाय आसा सुर्यामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पुजेस. भगवंती मरे देवाची माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनोदी कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदांकाल. आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू भुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोंड्यातल्या उज्यांतली वो स्वर्गार भोव करून चड गरज आसलेल्यांक. दुसरो दुखीचो मिस्तेर जेजूच्यो मोस्करी कोत्तात. जुवांव 19:1. तेन्ना पिलातान जेजूक धरून ताचे जेरबोण मारूंक लायले. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायक आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक मुशिता, तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तायण्यान पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा उस्त्र्यामध्ये तू सदैव आनी सदैव तुजो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनोदी कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा उस्त्र्यामध्ये तू सदैव आनी सदैव तुजो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनोदी कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा उस्त्र्यामध्ये तू सदैव आनी सदैव तुजो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनोदी कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा
उस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूज जेजू भाग्यवान मारी देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलिले सर्वेस्प तुझ्या ठाई आसा उस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूज जेजू भाग्यवान मारी देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलिले सर्वेस्प तुझ्या ठाई आसा उस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूज जेजू भाग्यवान मारी देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलिले सर्वेस्प तुझ्या ठाई आसा उस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूज जेजू भाग्यवान मारी देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलिले सर्वेस्प तुझ्या ठाई आसा उस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूज जेजू भाग्यवान मारी देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलिले सर्वेस्प तुझ्या ठाई आसा उस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूज जेजू भाग्यवान मारी देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलिले सर्वेस्प तुझ्या ठाई आसा उस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूज जेजू भाग्यवान मारी देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आता आणि सदां सदांकाल आमेन. म्हज्या मोग्याचे जेजू भोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां उच्चांतली उच्चांतली आनी बरको सगल्यांक आत्म्याक. तिसरो दुखीचो मिस्तेर जेजूच्या माथ्यार कांड्याचो मुकुट घालतात. माथ्यू 27:28-29. तेन्ना राजपालाच्या सैनिकांनी जेजूक राज निवासांत व्हेलो. ताचे भोंवती सगळी पोलतोंड एकठांय केली. ताची वस्त्रां काडून ताचेर एक धाकटें तांबडें लाल आवरण घाले आनी कांट्याचो एक मुकुट विणून ताच्या माथ्यार घालो. ताचे उजव्या हातान एक बोडी दिली. ताच्या मुखार दिमी मोडून ताका केंडून ते म्हणटाले, जुदेवांचे राजा नमान तुका. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं. तुझें रायज आमकां येवं. तुझे गोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपटो रायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान मोरये कृपेन बोलिल्ले सोरेस्पो तुजे ताय आसा उस्रा मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. देवाची माये आम्हा पाप्या खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मोरये कृपेन बोलिल्ले सोरेस्पो तुजे ताय आसा उस्रा मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माये आम्हा पाप्या खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मोरये कृपेन बोलिल्ले सोरेस्पो तुजे ताय आसा उस्रा मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माये आम्हा पाप्या खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मोरये कृपेन बोलिल्ले सोरेस्पो तुजे ताय आसा उस्रा मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माये आम्हा पाप्या खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मोरये कृपेन बोलिल्ले सोरेस्पो तुजे ताय आसा उस्रा मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माये आम्हा पाप्या खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मोरये कृपेन बोलिल्ले सोरेस्पो तुजे ताय आसा उस्रा मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माये आम्हा पाप्या खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मोरये कृपेन बोलिल्ले सोरेस्पो तुजे ताय आसा उस्रा मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माये आम्हा पाप्या खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मोरये कृपेन बोलिल्ले सोरेस्पो तुजे ताय आसा उस्रा मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माये आम्हा पाप्या खातीर विनवती कर
आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन बोललेले सोरेस्पो तुझे ताय आसा उस्रामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूत जेजू. अनंत मरे देवाची माये आम्हा पाप्या खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन बोललेले सोरेस्पो तुझे ताय आसा उस्रामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूत जेजू. देवाची माये आम्हा पाप्या खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापा आणि पुत्रा आणि पवित्र आत्म्याक आदी आता आनी सदा सदाकाळ आमेन. ओ मोगाच्या जेजू बोगोस आमची पातकां निवार आमकां हेमकोणाच्या उज्यांतली सगळ्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज आसलेल्यांक. चवथो दुखीचो मिस्तेर जेजूच्या कांदार कुरीस दितात. जिवांव 19:17 आनी तो आपलो कुरीस वाहून कोट्ट्याच्या म्हणलेल्या जाग्यार वचूंक भायर सरलो. ह्या जाग्याचे नांव आरामीक भाशेन गोल्गोथा. आमचे बापा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलांदी बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तालन पडूंक दिनाका पूण वायटान ती आमकां निवार. आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्फोर तुजे सवें आसा वस्तोऱ्यामध्ये इंतून सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भगिनी मरे देवाची माये आम्हा पाप्या खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्फोर तुजे सवें आसा वस्तोऱ्यामध्ये इंतून सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माये आम्हा पाप्या खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्फोर तुजे सवें आसा वस्तोऱ्यामध्ये इंतून सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भगवंत मरे देवाची माये आम्हा पाप्या खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्फोर तुजे सवें आसा वस्तोऱ्यामध्ये इंतून सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भगवंत मरे देवाची माये आम्हा पाप्या खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्फोर तुजे सवें आसा वस्तोऱ्यामध्ये इंतून सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भगवंत मरे देवाची माये आम्हा पाप्या खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्फोर तुजे सवें आसा वस्तोऱ्यामध्ये इंतून सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भगवंत मरे देवाची माये आम्हा पाप्या खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्फोर तुजे सवें आसा वस्तोऱ्यामध्ये इंतून सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भगवंत मरे देवाची माये आम्हा पाप्या खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्फोर तुजे सवें आसा वस्तोऱ्यामध्ये इंतून सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भगवंत मरे देवाची माये आम्हा पाप्या खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्फोर तुजे सवें आसा वस्तोऱ्यामध्ये इंतून सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भगवंत मरे देवाची माये आम्हा पाप्या खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्फोर तुजे सवें आसा वस्तोऱ्यामध्ये इंतून सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भगवंत मरे देवाची माये आम्हा पाप्या खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आता आनी सदांकाळ. आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू भोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां उज्यांतली वर सरकार सगळ्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज आसलेल्यांक. पांचवो दुखीचो मिस्तेर जेजू कुर्सार मरता. ल्यूक 23:40 आमच्या आनी व्हडल्यान आरडून जेजून म्हणलें बापा तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मो अशें म्हणून ताणें प्राण सोडलो. आमच्या सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता
तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणें पडून दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सरेस्पो तुझे ताय आसा उसऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूज जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्या खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सरेस्पो तुझे ताय आसा उसऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूज जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्या खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सरेस्पो तुझे ताय आसा उसऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूज जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्या खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सरेस्पो तुझे ताय आसा उसऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूज जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्या खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सरेस्पो तुझे ताय आसा उसऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूज जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्या खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सरेस्पो तुझे ताय आसा उसऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूज जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्या खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सरेस्पो तुझे ताय आसा उसऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूज जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्या खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सरेस्पो तुझे ताय आसा उसऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूज जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्या खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सरेस्पो तुझे ताय आसा उसऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूज जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्या खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सरेस्पो तुझे ताय आसा उसऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूज जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्या खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या आदि आता आनी सदा सदांकाळ आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू भोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां आमकां उजांतली वर स्वर्गार वो करून चड गरज आसलेल्या जेजू मोगाच्या आमची लासोनी कालसा तुझ्या मोगाच्या उज्या जेजू मोगाच्या आमची लासोनी कालसा तुझ्या मोगाच्या उज्या पयलो अर्काचो मिस्तेर. आपल्या मरणा उपरांत तिसऱ्या दिसा जेजू जिवंत जाता. मार्कूस 16:6. पूण ताणें म्हणलें, भियो नाकात, कुर्सार मारलोल्या नाजारेतकार जेजूक तुमी सोदतात. देवान ताका पुनर्जीवन केलो. तो हांगा ना, ताका दवरलेलो ती सुवात पळयात. आमचे बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो आयज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणेन पडून दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार.
नमान मरे कृपेन बोलवले सर्वेस्पर तुझे ताय आसा उस्तोऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदव तुझा पूत जेजू भगिनी बरे देवाचे माये आपापल्या हाते नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार मेन नमान मरे कृपेन बोलवले सर्वेस्पर तुझे ताय आसा उस्तोऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदव तुझा पूत जेजू भगिनी बरे देवाचे माये आपापल्या हाते नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार मेन नमान मरे कृपेन बोलवले सर्वेस्पर तुझे ताय आसा उस्तोऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदव तुझा पूत जेजू भगिनी बरे देवाचे माये आपापल्या हाते नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार मेन नमान मरे कृपेन बोलवले सर्वेस्पर तुझे ताय आसा उस्तोऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदव तुझा पूत जेजू भगवान मरे देवाचे माये आपापल्या हाते नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार मेन नमान मरे कृपेन बोलवले सर्वेस्पर तुझे ताय आसा उस्तोऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदव तुझा पूत जेजू भगवान मरे देवाचे माये आपापल्या हाते नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार मेन नमान मरे कृपेन बोलवले सर्वेस्पर तुझे ताय आसा उस्तोऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदव तुझा पूत जेजू भगवान मरे देवाचे माये आपापल्या हाते नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार मेन नमान मरे कृपेन बोलवले सर्वेस्पर तुझे ताय आसा उस्तोऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदव तुझा पूत जेजू भगवान मरे देवाचे माये आपापल्या हाते नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार मेन नमान मरे कृपेन बोलवले सर्वेस्पर तुझे ताय आसा उस्तोऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदव तुझा पूत जेजू भगवान मरे देवाचे माये आपापल्या हाते नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार मेन नमान मरे कृपेन बोलवले सर्वेस्पर तुझे ताय आसा उस्तोऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदव तुझा पूत जेजू भगवान मरे देवाचे माये आपापल्या हाते नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार मेन नमान मरे कृपेन बोलवले सर्वेस्पर तुझे ताय आसा उस्तोऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदव तुझा पूत जेजू भगवान मरे देवाचे माये आपापल्या हाते नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार मेन महिमा बापाक आणि पुत्राक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आता आणि सदा सदाकाल मेन ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू भोगोस आमकां आमची पातकां निवारण काय उद्यांतली स्वर्गार भोग करून सोडगरज गरज आसलें दुसरो अर्काचो मिस्तेर 40 दीस आपल्या शिसांक दिसती पडल्या उपरांत जेजू स्वर्गार चडटा मार्कूस 16:19 आनी सोमया जेजून तांचे कडेन उलोवन संपयतच देवान ताका वयर स्वर्गार उबारून व्हेलो आनी तुयेन तो देवाच्या उजव्याक बसला आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें रायज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारान जावं आयज आमकां दी आनी आमचे चुकलेले बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां दिनाका पूण वायटांतली आमकां न्ही नमान मरे कृपेन बल्ले सोरेस्पर्श ताय आसा उस्तोऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदव तुझो पूत जेजू नमान मरे कृपेन बल्ले सोरेस्पर्श ताय आसा उस्तोऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदव तुझो पूत जेजू नमान मरे कृपेन बल्ले सरस्वच ताय आसा उस्तोऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदव तुझो पूत जेजू भगवान मरे देवाचे माये खातीर विनवती कर आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन बल्ले सरस्वच ताय आसा उस्तोऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदव तुझो पूत जेजू भगवान मरे देवाचे माये आम्हा पापल्या खातीर विनवती कर आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन बल्ले सरस्वच ताय आसा उस्तोऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदव तुझो पूत जेजू भगवान मरे देवाचे माये पापल्या खातीर विनवती कर आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन बल्ले सरस्वच ताय आसा उस्तोऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदव तुझो पूत जेजू भगवान मरे देवाचे माये पापल्या खातीर विनवती कर आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन बल्ले सरस्वच ताय आसा उस्तोऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदव तुझो पूत जेजू भगवान मरे देवाचे माये पापल्या खातीर विनवती कर आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन बल्ले सरस्वच ताय आसा
उसरेमध्ये तू सोदो आनी सदो तुजो पूत जेजू देवाची माये आपल्या खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरले सोरेस पचताय आसा उसरेमध्ये तू सोदो आनी सदो तुजो पूत जेजू देवाची माये आपल्या खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरले सोरेस पचताय आसा उसरेमध्ये तू सोदो आनी सदो तुजो पूत जेजू देवाची माये आपल्या खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदांकाळ आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू वगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां एमकान्यांतल्या उच्चांतली वर स्वर्गांत सगळ्या आत्म्याक भोव करूंक सोर गरज आसलेल्यांक. तिसरो अर्काचो मिस्तेर जेजून बसयलेलो पवित्र आत्मो 50व्या दिसा पयले पवित्र सभेचेर देंवता. दोन दुताचो इतिहास 2:2 अवचितूच झणझणीत वाऱ्या सारको स्वर्गावेलो एक आवाज आयकूंक आयलो. ह्या आवाजान ती आसलें तें आख्खें घर भरलें. आमच्या बापा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशें संवसारांत जावं. आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तुजी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां दायण्यान पडोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान मरे कृपेन भरलेले सुरजपद तुज्या ताय हा उसऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. देवाची माये आपल्या खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन भरलेले सुरजपद तुज्या ताय हा उसऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. देवाची माये आपल्या खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन भरलेले सुरजपद तुज्या ताय हा उसऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. देवाची माये आपल्या खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन भरलेले सुरजपद तुज्या ताय हा उसऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. देवाची माये आपल्या खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन भरलेले सुरजपद तुज्या ताय हा उसऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. देवाची माये आपल्या खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन भरलेले सुरजपद तुज्या ताय हा उसऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. देवाची माये आपल्या खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन भरलेले सुरजपद तुज्या ताय हा उसऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. देवाची माये आपल्या खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन भरलेले सुरजपद तुज्या ताय हा उसऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. देवाची माये आपल्या खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन भरलेले सुरजपद तुज्या ताय हा उसऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. देवाची माये आपल्या खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन भरलेले सुरजपद तुज्या ताय हा उसऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. देवाची माये आपल्या खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आदी आतां आनी सदां सदांकाळ आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू भोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां एमकान्यांतल्या उज्यांतली सगळ्या आत्म्यांक स्वर्गार भोव करून चड गरज आसली. चवथो अर्काचो मिस्तेर मारयेक देव कुडी आत्म्या सयत स्वर्गार व्हरता. जुडीत 13:18 म्हजे दुबे संवसारांतल्या सगळ्या वस्तुऱ्यां भितर भोव व्हडत्या सर्वेस्वराचो आशिर्वाद तुजेर पडूं. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज्य आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो आज आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां दायण्यान पडोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नान रे कृपेन भरले सर्वेस्पर तुज्या ताय आसा उसऱ्यामध्ये तू सोदो सोदोय तुजो पूत जेजू. देवाची माये आपल्या खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन.
नामरे कृपण बोलले सर्वेस्पो तुझ्या ताई आसा उष्ट्रामध्ये तू सोदो आणि सोदोय तुझो पूज जेजू देवाची माये आपल्या खातीर विनोदी कोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नामरे कृपण बोलले सर्वेस्पो तुझ्या ताई आसा उष्ट्रामध्ये तू सोदो आणि सोदोय तुझो पूज जेजू देवाची माये आपल्या खातीर विनोदी कोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नामरे कृपण बोलले सर्वेस्पो तुझ्या ताई आसा उष्ट्रामध्ये तू सोदो सोदोय तुझो पूज जेजू देवाची माये आपल्या खातीर विनोदी कोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नामरे कृपण बोलले सर्वेस्पो तुझ्या ताई आसा उष्ट्रामध्ये तू सोदो आणि सोदोय तुझो पूज जेजू देवाची माये आपल्या खातीर विनोदी कोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नामरे कृपण बोलले सर्वेस्पो तुझ्या ताई आसा उष्ट्रामध्ये तू सोदो आणि सोदोय तुझो पूज जेजू देवाची माये आपल्या खातीर विनोदी कोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नामरे कृपण बोलले सर्वेस्पो तुझ्या ताई आसा उष्ट्रामध्ये तू सोदो आणि सोदोय तुझो पूज जेजू देवाची माये आपल्या खातीर विनोदी कोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नामरे कृपण बोलले सर्वेस्पो तुझ्या ताई आसा उष्ट्रामध्ये तू सोदो आणि सोदोय तुझो पूज जेजू देवाची माये आपल्या खातीर विनोदी कोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नामरे कृपण बोलले सर्वेस्पो तुझ्या ताई आसा उष्ट्रामध्ये तू सोदो आणि सोदोय तुझो पूज जेजू देवाची माये आपल्या खातीर विनोदी कोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नामरे कृपण बोलले सर्वेस्पो तुझ्या ताई आसा उष्ट्रामध्ये तू सोदो आणि सोदोय तुझो पूज जेजू देवाची माये आपल्या खातीर विनोदी कोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन मुई बापा पुत्र आणि पवित्र आत्म्या आदी आता आणि सदां सदांकाळ आमेन ओ म्हज्या मोगाचे जेजू रोज आमकां आमची पातकां निवार आमकां मडकल्या उज्यांतली सगळ्या आत्म्यांक स्वर्गार वो करून चड गरज आसलेल्यांक पांचवो अर्काचो मिस्तेर अंकवार मारयेक देवान स्वर्ग आनी संवसाराची राणी केली प्रकाशवणी 12:1 तेन्ना स्वर्गार एक विचित्र कुणां दिसती पडली सुर्याच्या पोरजोळान न्हेसलोली एक बायल तिच्या पांयां तळा आसलो चोंद्रीम आनी तिच्या माथ्यार 12 नखेत्रांचो मुकुट आमच्या बापा सुर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवन तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तणयेन पडून दिवं नाकाय वायटांतली आमकां निवार नमान मरे कुटपेन बलले सर्वेस्पो चिठाय सा उस्त्र्या मदत सुदैन सुदैचो पूज जेजू भगवती मरे देवाची माये आपल्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मरे कुटपेन बलले सर्वेस्पो चिठाय सा उस्त्र्या मदत सुदैवन सुदैचो पूज जेजू भगवती मरे देवाची माये आपल्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मरे कुटपेन बलले सर्वेस्पो चिठाय सा उस्त्र्या मदत सुदैवन सुदैचो पूज जेजू भगवती मरे देवाची माये आपल्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मरे कुटपेन बलले सर्वेस्पो चिठाय सा उस्त्र्या मदत सुदैवन सुदैचो पूज जेजू भगवती मरे देवाची माये आपल्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मरे कुटपेन बलले सर्वेस्पो चिठाय सा उस्त्र्या मदत सुदैन सुदैचो पूज जेजू भगवती मरे देवाची माये आपल्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मरे कुटपेन बलले सर्वेस्पो चिठाय सा उस्त्र्या मदत सुदैवन सुदैचो पूज जेजू भगवती मरे देवाची माये आपल्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मरे कुटपेन बलले सर्वेस्पो चिठाय सा उस्त्र्या मदत सुदैवन सुदैचो पूज जेजू भगवती मरे देवाची माये आपल्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मरे कुटपेन बलले सर्वेस्पो चिठाय सा उस्त्र्या मदत सुदैवन सुदैचो पूज जेजू भगवती मरे देवाची माये आपल्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मरे कुटपेन बलले सर्वेस्पो चिठाय सा उस्त्र्या मदत सुदैवन सुदैचो पूज जेजू भगवती मरे देवाची माये आपल्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मरे कुटपेन बलले सर्वेस्पो चिठाय सा
उस्त्र्यामध्ये सुदैन सुदैवचं पूत जेजू भगिनी मरे देवाचे माये पापिया खातीर निकोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मध्ये कृपेन बोलले सर्व स्पोर्टच्या ठायांचा उस्त्र्यामध्ये सुदैन सुदैवचं पूत जेजू भगिनी मरे देवाचे माये पापिया खातीर निकोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मध्ये कृपेन बोलले सर्व स्पोर्टच्या ठायांचा उस्त्र्यामध्ये सुदैन सुदैवचं पूत जेजू भगिनी मरे देवाचे माये पापिया खातीर निकोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आता आणि सदा सदाकाळ आमेन. ओ माझ्या वगाच्या जेजू भोगोस आमकां आमची पातका निवार आमकां एकांतल्या उदयांतली स्वर्गार वर भोव करून चड गरज असलेल्या थोडी घडयो ओगेपणांत रावया. ह्या मागण्याचो परिणाम आमचे जावंक जाय आनी आमचे जालो म्हणटच सगल्या जाणां पासून आमी मागता तांकांय ताचें फळ मेळटलेंच. प्रत्येक सुस्कारांत आमी जेजून बरोवन येता. पांयांची बोट आसा तितूंत आनी तकले मेरेन कुडींत मनांत आनी आत्म्यांत आनी सगळे आमचे भितर आहा तितलें जेजू सोबे आसा ते सगळे आमी ताका समोर पळोवया. ताच्या नांवान जेजू जेजू म्हणून भितरल्यान सगळे भायर काडया. जेजूचे दर्या जेजू सारके आमी उदीक जावंक ताका हे परी आमी सहकार करुया. म्हजे सोबे रिकून रावात आनी हांवूय तुमचे सोबे रिकून रावता. आनी सायबीण कडेन आमी मागया विनंती करुया आमचे पासून माग म्हणून. नोमान राणी काकुतीचे माये तूं आमचे जिवीत अमृत आनी बरो आसो. आमी परदेशां येवेची बाळकां तुका उलो मागता. ह्या दुखाच्या कोणान सुस्कार सोडून रुदाव करून माये तुका प्रार्थना. आमचे दोयाच्या राजनी तुजी काकुतीची नदर घाल. तूं कोणवाले आनी मोगाळ दुर्योगांक मारे. या परदेसा उपरांत तुजो पूत जेजू आमकां दाखय. भगवंत देवाचे माये आमचे खातीर माग. जेजून बसायला ते आमकां फावो जावच्याक. मागुया. देवा एकल्याच तुज्या पुतान आपल्या जिविता मरणा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं आमकां सासणाच्या सुखाचो मुकुट जोडलो. भाग्यवंती आंकवार मरेचे भोव पवित्र रुजाचे मिस्तेर आमी नियाळटाव. ताणें तातूंत आटापलेले आसा ताची देख घेवशी आनी बसायलेले आसा ते आमकां मेळो अशें कर म्हूण मागता. त्याच आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं उगडास कोर एबो खनवाळे आंकवार मारये. केन्नाच आयकूंक ना कोणूय येतल्याच्या गोपान मागतल्यांक तुजी मदत आनी सुत्तल्यांक तुजो आदार तुवें आलासरो दिनासतना उरलो म्हणून. पातयोन ह्या बोरवाशार हांव येता तुजे वेंगेंत ती आंकवारी म्हजे माये. हांव येता तुजे सरशी तुजे मुखार उबो जाता. हांव पातकी आनी दुखी वंत. हे देवाचे पुताचे माये बेपरवा करूं नाका म्हज्या मागण्यांची पूण दयेन आयकून घे म्हजे मागणे आनी सुफळ तें कर. आमेन. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा. देवा म्हज्या तारुका खातीर म्हजो जीव घडटा. आपल्या लागीं चाकुरीचेर ताणें दिश्ट घाली. ओय आयच्यान सगळी पिणकां म्हाका म्हणटल्यो सुबागी. म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्या ताणें. सर्व बलिश्ट पवित्र नांव ताचें. ताची भक्ती केल्यान पावता पिणकेचे पिणकेन ताची दया. आपल्या बावल्याची तो शक्ती दाखयता. काळजान गळतल्यांक घुसपडायता. पदवेदारांक तो सतरां शेवता. इणोल्यांक उंच मारता. भुकलेल्यांक तो बरे बरे देनांनी भरता. गिरेस्तकार रिकाम्यात आनी परत धाडटा. अब्रामाक सृश्टी खातीर सर्व काळाक आपल्या पुर्वजांक दिल्ल्या उतराचो आपल्या काकुडीचो ताणें उगडास केलो आनी इस्रायलाक आपल्या चाकराक शरणां घेतलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदा सदांकाळ आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदा सदांकाळ आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदा सदांकाळ आमेन. R35 घेऊया. संस्कारा कितल्या
सासनांनी सोडून दिवन आज्ञा रीती सेवा नवो दोता सोयवाची विषय आमचे गोस्पोर्टा दुटा मुखा तिराडो आमचो वावा सोयवर्ते विषय निनान प्रीतीच्या बापाच्या सोय दिवोन उद्गाराच्या मुरगटून कालजान तोंडान वंदोया वगानोया उपसोल्या ताची मोदलो मोगाच्या पवित्र आत्म्या संस्कार को करते बोला मानुया सासना आमेन. तुवें स्वर्गीचो उणो दिलोय सगळ्या स्वादाचो उणो मागुया देवा एका जपाच्या संस्कारान तुवें आमकां तुज्या कश्ट मरणाचो उडास घडोवन दवरला तुज्या माझा रक्ताच्या पवित्र करून आनी ह्या वरवीं तामणासनाची सोडवणीचो फळ आमकां भोगूंक फावो कर म्हणून मागता तुजो जियेते राजवट चलयताय सासनाच्या सासणी